अशें कितें सारकी कोत्रसाण तुमची आनी बाबू कवळेकराची किंवा सावित्री कवळेकराची की तुमकां दिसलें की इलेक्शन सोंपतकीरच फार मारया म्हण डायरेक्ट? नो, वास्तवीक ते चिंतून किंवा प्लॅन्ड अशें न्ही. इट वॉज अ कॅज्युअल स्टेटमेंट जे म्हणजे हांव मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन भायर येता आसतना कांय रिपोर्टरांनी म्हाका प्रश्न विचारिल्लो. विशय तो मोकळो जाल्लो आसा. वास्तवीक म्हाका परत तातूंत भितर कांय फ्युएलिंग करपाचें ना. पक्षान भितर आसतना जायते तरेचे लोक आसतात आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचप ही आमकां शिकवण आसा. म्हणजे म्हजो प्रश्न केल्लो तो तांणी वेगळो आनी वेगळ्या अर्थान ताज्यो हेडलायन्स जाल्यो. हांवें अशें केन्ना म्हणलें ना की बाबू कवळेकरान पक्षाच्या विरोधी काम केलां म्हणून. तुम्ही काढून पळयात. ताणें म्हाका विचारिल्लें की 6,500 सावित्री कवळेकरांची मतां ही ट्रान्सफर सांग्यार भितर जाल्ली आसात. हांवें तें डिनाय केल्लें आसा की तशें जालें ना. कारण सावित्री कवळेकरा बरोबर जी फ्रंटलायन टीम आशिल्ली ती वास्तवीक काँग्रेसी खातीर काम करताली. हांवें सावित्री कवळेकरांनी काम केलें ना म्हणलें ना. हांवें इतको स्टेटमेंट म्हजो क्लियर आसा. तांची टीम जी आशिल्ली जी फाटले विधानसभे निवडणुकीन भितर तांचे बरोबर फ्रंटलायनीन कोर म्हणून भोंवताले इतकेंच. ताजी हेडलायन वेगळे तरेन केली की बाबू कवळेकर. ऑब्वियसली दिसपाक शकता की टीम गेले जाल्यार कॅप्टन ना म्हणून. गेले 2 वर्सांक सावित्री कवळेकराचो सांग्यार भितर तसो संपर्कय ना. जायते कार्यकर्ते जे तिचे बरोबर काम करताले ते म्हाका येवन मेळ्ळे. आमी पक्षान ताजो फेर प्रवेश केलो, कांय लोकांचो नवो प्रवेश केलो. सो ते अशें जायना की कोणाच्या संमतीन केलें म्हणून. बाकीचे कांय कार्यकर्ते आसात ते वेगळे भशेन वागले. सो प्रश्न हो हांगाच मिटता. ताजे वयर आनी म्हाका कांय उलोवपाचें ना. आय नेवर क्लेम्ड बाबू कवळेकर किंवा सावित्री कवळेकरांनी पक्षाच्या विरोधी काम केलें अशें म्हणून. युअर एम वॉज नॉट टू टार्गेट कवळेकर्स. नो.